दुधाची सप्लाय आता जवळ महिनो 1.5 महिनो जालो सामकी एकदम कमी आसा, सामकी अर्ध्यान सप्लाय आता त्यांची. त्यांच्याकडे दूधच नसा ते दिवपाक गोवा डेरी कडेन. 14 क्रेटी येताल्यो, 14 आता ते 6 क्रेटी दितात. ही स्टँडर्ड जाली. तशीच हायफॅटची कमी दितात. हायफॅटची 30 येताली, ते आता केन्ना केन्ना 10 पॅकेट दितात, केन्ना 20 पॅकेट दितात. टोन मिल्क आमी 2 क्रेटी घेताले, 2 क्रेटी म्हणजे 40 पॅकेट, आता 20 पॅकेट दितात. तशेंच गायचें दूध सादारण येता, पूण तरी पूण कमी जाता. कस्टमरांक मागीर आमी दुसऱ्यांक कितें तरी कितें तरी दिवंक जाय न्ही, तांकां दूध जाय न्ही, म्हणून आमी मागीर वारणा किंवा अमूल किंवा आनीक कितें तुमकां कसलो ब्रँड तांकां दितात. कितले पॅकेट्स तुमकां कमी येता दुधाची? आमकां जवळ जवळ आतां 1000 पॅकेटां कमी आसा गोंयची. गुवाहाटी. हां, गुवाहाटी. मागीर म्हणटा आमी तुमी दुसरे कित्याक व्हरा, एक पोती व्हर, चड व्हरनाका, कित्याक बरें न्हू तें दूद. मातशी वारणा, महानंदा, नंदनी, डेली हे सगळे दूद हांगा येता, लोक व्हरता. कितें करता मागीर ते खंयच्याय रेटीन लोक व्हरपाक पडटा भुरग्याक लागून. आमकां तें नाका, आमकां जाय हें गोंयचें दूद गोंयकारांक. गोंयकार लोक आतां मागीर ती संवय जाली गोंयचे, मागीर पडटले. तुमी रेट वाडयला न्हू, तर तुमी सारके सप्लाय दिया न्हू, सप्लाय कित्याक दिना? गोरवांचे खावडीचेर वाडयल्ले 4 रुपया फाटी घेयात म्हूण गोवा डेरीक दूध घालपी दूधकार दुसरे दिसाय आंदोलनाक बसले. आमी काल आमची मागणी लागून येयल्ले, पूण तेजें आमकां काल उत्तर कांय मेळना. ताका लागून आज आमी परत येयल्ले आसा. आमी साखळी उपोशण करपाचें ठरयिल्लें आहा. त्या प्रमाणे आयज आमचो दुसरो दीस आहा. आमी आयज हांगासर सगळे लोक जमला आनी अशेंच आमचें साखळी आंदोलन चालू उरतलें. प्रत्येक संस्थेचे येवन जे मेंबर आहा तेजे वांटून आमी चालू केल्लेले आहा. बाकीचे येणारे येतले. सध्या तुम्ही दूध गोवा डेरी घालपाक बंद केला काय? अजून तरी बंद करूं ना. अजूनपर्यंत आमी आमचेच जर दूध बंद करपाक जाल्यार आमी विचार केला आनी रावला, अजून सब रावला. अजून खंय तरी हांकां जाग येतली आनी आमची मागणी आहा ती मान्य करतले. ना जाल्यार आमकां मागीर उपाय ना, तेन्ना आमकां मागीर हें करपाक लागतलें. नाल्यार मागीर अजून पर्यंत आमच्या आयच्या दिसान तरी काय करूंक ना. सांजचें कितें तें ठरत नाल्यार मागीर फुडलें कितें आहा. ना जाल्यार तुमी कितले दीस बसपाचे हांगासर? ना, आमची मागणी मान्य जायसर. मान्य जायसर कितें बसपाकूच जाय आमकां, नाल्यार आमकां कितें मेळचें ना हांगासर. आयज सगळो शेतकार खंयचो भागांतल्यान येयला? नेत्रावळी सगळ्या वाठारांतल्यान येयलेले आहात, पण आमी तितूंतले हितून आमी वांटून दिला. आमी हें करूं शकना. आमी सद्या वांटून घेतलेले आहा आमच्या सगळ्यांक शेतकारांक येवंक मेळना. प्रत्येकाचो धंदो आहा, बाकीचें आहा, तशें अशें वांटून घेतला आमी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.